आणि फाटले बीजेपीचे पॅनल सोडून तुवें एक भायले ओपोनंट कॅन्डिडेट इंडक्ट करून ताका चेअरपर्सन केला. किती रिजन? कितें आसता जेन्ना आमकां ओवरऑल म्हापशाचें बरेपणाचें चिंतचें पडटा, जेन्ना आमकां कावन्सीलचो फॉर्म करचो पडटा, तेन्ना आमकां ही स्टेप्स घेवचे पडटा. आमी जेन्ना 2 जाणांचे थारायल्ले की 2 जाण येवपाक रेडी आसले तांकां घेवचे, तेन्ना आमी आमचे अध्यक्षाचे डिसिजन आनी जे वाड्या वयले जे एक्स कावन्सिलर आहले नाजाल्यार कार्यकर्ते आहले तांकां आमी विचारूनच डिसिजन घेतलेलें आसा. तशें कोणाक दुखोवन म्हाका दिसना कोणाक दुखोवन आमी हांकां जे आतां जॉयन जाले आमकां 9चे 14 जाल्यात, ऑलमोस्ट 5 जाण भितर सरल्यात. आमी सगळ्यांचे विचार करूनच तांकां भितर गेला. जितले आमचो ग्रूप स्ट्रेंथ वाडटा तितलो आमकां फायदो जाता, कावन्सिलाक फायदो जाता आनी निमणे त्या लोकांक फायदो जाता, म्हापशेकारांक फायदो जाता. जो विकासाचे बद्दल जे तिणें उलयला तशें आमकांय खबर आसा. हे जे फाटलीं 2 वर्सां ऑलमोस्ट 1 वर्स जावन गेले हितून पॅन्डेमिकान, आमकांय खबर आसा डिफिकल्टीज कितें आसा. तशेंच तुमी म्हटले तिणें म्हटलें की गार्बेजाचो इश्यू आसा. तशेंच आमकां तुषार बापान विचारलें रिगार्डींग मर्चंट्साचे ते वेवर कितें आसतले, जाल्यार खूब तरेचे विशय आसा. तशेंच रेव्हेन्यूचो इश्यू आसा. हे सगळे आमकां पळोवन खंय तरी एक सोल्युशन काडचें पडटलें. कारण म्हापशाचें शहर आहा तें बरें मोठें आसा. बार्देस ते पेरणे पणजे पासून बिचोले पासून म्हापशाचो तांकां आदार जाय पडटा. सो एन इम्पॉर्टंट सिटी रिक्वायर्स टू हॅव अ स्टेबल कावन्सील and with the help of 5 people that have come on this side, I am proud to have a chairperson and vice chairperson elected unopposed today. I would like to wish all of them all the very best. आम्ही वांगडा काम करतले, आमचो सपोर्ट आसा म्हणून ते आयज अनअपोज्ड आयलेले आसा. सगळ्यांचो पॅनलाचे जे कोण आसा कावन्सिलर्स तेंचो सपोर्ट आसा म्हणून ते ती दोन्ही कॅन्डिडेट आमचे आयज निवडून आयला. तशेंच आमकां सपोर्ट गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तेंचो भरपूर आदार आनी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदानंद तनावडे तेंचे सुद्धा भरपूर हेल्प जालो रायट फ्रॉम द टायम ऑफ स्टार्टींग द इलेक्शन रायट टील टुडे. सगळ्यांचो एफर्ट्स घालून सगळ्यांक मेळूनच आमी जे आयज घडला सगळ्यांचे एफर्ट्स भरपूर आसा. बॅक हँड काम भरपूर जाला म्हणून आयजची सिच्युएशन जी आसा 14चो आमचो ग्रूप आसा म्हणून आमकां एक बरो नेट गावला आयज आनी त्याच नेटीन आमी फुडें काम करतले. इट इज द प्रॉमिस ऑफ द ऑनरेबल चेअरपर्सन तशेंच वायस चेअरपर्सन दोगूय एक जावन आमचो ग्रूप वांगडा दवरपा खातीर आनी म्हापशा कामा बद्दल काम करूंक जाय म्हणून आमी अशें फुडें सरता. सर फॉर्म्युला हितून आसतले आतां 5 वर्सां हितून चेअरपर्सन व्हायस चेअरपर्सन कंटिन्यू उरतले? अजुनूय आमी थारावंक ना. बट लास्ट टायम आमी केल्ले 4 टर्माचे 4 टर्म म्हणून अशें दवरलेले. जर परफॉर्मन्स पळोवन आमी कितें आहा तें डिसिजन. Shubhangi said that 2 more are interested to support you. Who are those 2? आय एम नॉट अवेर. मे बी दे हॅव स्पोकन टू हर. बट म्हाका अजुनूय तशें येवपाक आसले तशें कांय ना. आमकां जितले जाण येता तितले आमकां काम करपाक कितें आसता ऑपोजिशनान रावनूय कामां जावंक अशें ना की आमी सुद्दां ऑपोजिशन रुलींग हांवें पळयना. सगळ्यांची कामां करतात. आमदाराची जबाबदारी आसता की सगळ्यांचे म्हापशेकार जितले आसात सो कोणाचोय असो मनीस जे कोण आमगेर येता आमी तेंची कामां करता. वेदर ऑर नॉट बी वोटेड डीन वोट फुडें वोटींग सुद्दां घालचें ना जाल्यार सुद्दां आमी काम करून दॅट इज द वे आय फंक्शन. सो आय एक्सपेक्ट आमचे कावन्सिलर्स जे आसा तेंचे सगळ्यांची कामां करून एक म्हापशाचे स्ट्रेंथ वाडोवपा खातीर डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमी फुडें सरतले म्हणून आय हॅव कॉन्फिडन्स इन ऑल 14 MLAs. तशें तार ब्रिजाचेर तिणें म्हटलें की तार ब्रिज हांव GSRTCचो वायस चेअरमॅन आसा. कालच्या मिटिंगेन आमी कामां बंद दवरलेली विथ रिगार्ड्स टू कोवीड तें काम आमी आतां घेतला. तार रिवर ब्रिज दॅट कनेक्ट्स म्हापसा टू बास्तारा तें काम फुडें सरतलें आनी एक जाता तितले बेगीन आमी ट्राय करता कंप्लीट करता. Just to add flyover, I think, cannot complete the time. Just try to get
आमी फॉलो अप करीत आसा विथ रिगार्ड्स टू द फ्लायओव्हर. दे हॅड गिवन अ डेडलायन ऑफ 31 मार्च. म्हाका दिसता एक 10-15 दीस फुडें जावं, सॉरी मे 31 मे. म्हाका दिसना आयजचे सिच्युएशनान ते सायक्लोन आयले आनी इट ऑलमोस्ट disrupted the flow of work. They were expected to finish by the end of this month, but even if they can get through the first 15 days of June and complete, म्हाका दिसता ते गडर जाले ते घातल्या, फक्त कास्टिंग उरला. ताजे वयल्यान मागीर कॉन्क्रीट ते पावसानूय घालूंक शकता. सगळ्यांत पयलीं हांव म्हजे वांगडी कावन्सिलर यांचे धन्यवाद करता, कारण म्हाका अनअपोज चेअरपर्सन म्हापसा म्युन्सिपल केल्या बद्दल त्यांचे हांव सगळ्यांत पयलीं धन्यवाद करता. तशेंच आमचे म्हापशाचे आमदार, तशेंच अनअपोज आमचो वायस चेअरपर्सन शेखर पेडणकर, हे बी अनअपोज येयल्या बद्दल कावन्सिलराचे सगळ्यांचे धन्यवाद. आतां चेअरपर्सन हे जाल्या बद्दल डेव्हलपमेंटाचेर पयलीं वयतली आनी म्हापशाची तशी उदरगत खुबशी करपाक जाय. आनी हे सगळें करतना म्हाका दिसता सगळ्यांचो पाठिंबा आसप. आतां एक मतान जशी हांव येयल्या तशी म्हाका एक मतान जर कावन्सिलरांचो किंवा म्युन्सिपालिटी स्टाफ, आमदार, आमचे गोंयचे CM बाप प्रमोद सावंत, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदानंद तानावडे, सतीश दोन, यांच्या सगळ्यांचे म्हाका सहकार्य जाय. आमकां गरज आसा म्युन्सिपालिटी कडेन पयसो ना, गव्हर्मेंटा कडेन पयसो बरोबर आसा, तूं काम कशें हे बी हांव मानता, हे बी मानता, तो बी भाग व्हडलो आसा. आमकां जर पयशे ना, रेव्हेन्यू जर येयना जाल्यार आमी कांयच करूं शकना. आमी पळयतात म्हापसा मार्केट बंद आसा, सगळ्यांचे बारीक बारीक धंदे लोकांचे बंद आसा. हे काळूच तसो येयल्लो आसा, त्यामुळे कोण काय करूं शकना. पूण तरी आसतना आमी देवा कडेन मागुया हो काळ बेगीन सोंपचो आनी आमकां उदरगतीच्या हेका वचूंक मेळचें. हांव म्हणटा तुमी मातशें आमच्या आमदारा कडेन बी कितें उलयल्यार. शुभांगी, एकूच प्रश्न आशिल्लो. फाटल्या फावटी तूं ओपोजिशन कॅन्डिडेटा वांगडा भोंवताले आनी ओपनली भोंवताले आनी तेन्ना तुवें 40 वर्सां म्हापशान कांयच डेव्हलपमेंट जावना म्हटलें आनी जोशवाक मतां मारची न्ही अशें तुमची कॅम्पेन आशिल्ली. आनी आयज तुमी परत तेच पार्टीक जॉयन जाला, अंडर लिडरशीप ऑफ जोशवा. तुमी ताका फॉलो करतले आनी तुमी डेव्हलपमेंटाची गजाली करता. आतां डेव्हलपमेंट जातलो असो दिसता तुमकां? हे पळय, आयक, हे सगळ्या पॉलिटिशनाच्या गजाली ना, तुमची स्टेटमेंट आहा. एक मिनिट. हे सगळे पॉलिटिशनाच्या गजाली आसा, हे घडटात आनी जातात आनी म्हाज्या पर्यंत न्ही सगळ्या पर्यंत ह्यो गजाली घडटात. आनी आतां म्हाज्या कडेन चेअरपर्सन ही खुर्ची येयल्ली आसा, जितलें योगदान दिवपाक जाय म्हापशाकारां खातीर ती हांव समर्थ आसतली. हो म्हाजो शब्द. तुमी MLA हेचेर हांव काय उलयना, मागीर उलया तेच्या बद्दल. सध्या बाबा बसूनय तरी मरे खुर्चेर म्हाका परत एक सांगता, म्हाका स्टडी करपाक जाय. हांव एक मतान हो निर्णय घेवंक शकना. म्हाजे वांगडी आसा, आमचो म्हापशाचो आमदार आसा, आनी हे सगळे बसून जेन्ना आमी उलयतली तेन्नाच कितें तें ठरयता. सोशल मिडियाचेर कसो सध्या हे प्रचार चल्ला तुज्या की मोठ्या प्रमाणात खंय तरी पयशांचे देवण घेवण जालें तुमच्या आनी ताका लागून तूं हे सायडीक कितपत खरें आसा? एक गजाल, आतां म्हापशेकारांचो एकवट म्हणटा. म्हापशेकारांचो हांवें म्हाजे जे प्रेस, म्हाजे जे उलोवणी आसा ते सगळे प्रेसा मार्फत हांवें घातलेले आसा. ती मिडिया आसूं किंवा पेपरचो हे आसूं, सगळ्या मार्फत हांवें म्हाजे जे कितें विचार आसा ते घातलेले आसा. म्हापशाकारांचो एकवट हो 15 दिसां खातीर आसलेलो आनी म्हाजें काम गेली 20 वर्सां बोर्डांनी आसल्या. हांव आनी म्हाजो घोव गुरुदास पैंगणकर. त्यामुळे तो विशय थंय येयना तरी आसतना आमी काम केलें आनी निवडून येयली आमचे हेचेर. शुभांगी गुरुदास वांयगणकर ह्या हेचेर आमी निवडून येयल्ली आसा. आनी हांव आयकता की मॅन्डेट
मॅन्डेट हांव तुमकां पयलीं एक सांगता, मॅन्डेट एकवट म्हणजे कौल म्हणटा तो कौल 11 जाणांचो जाता पळय ताकाच कौल म्हणटा. म्युनिसिपालिटी घडपाक जाय जाल्यार 11 जाणां जाय आसता. आनी हांव 2-3 मिटिंगी अटेंड केले तेन्ना हांवें पळयलां 8 वयर आंकडो वचूंक ना. आनी जर हांव म्हापश्याचे उदरगत करपा खातीर जर हांव झट्टा आसत जाल्यार म्हाका योग्य ते पावल उखलचें पडलें आनी तें हांवें केलें. मागीर लास्ट क्वेश्चन म्हाजे कडल्यान तुका बीजेपीन इन्सल्ट केलो आनी तुका पार्टींतलो भायर उडयले तरी तुका कित्याक गरज पडली त्याच पार्टीन भितर सरपाक? म्हाका दिसता हो क्वेश्चन तुमी तांकां पार्टीच्या अध्यक्षाक किंवा पार्टीक विचारल्यार चड बरें जातलें. पूण पार्टी तुम्ही भितून सरला तुमी भितर सरले तुम्ही पार्टीन म्हाका भायर दवरले तशें म्हाका पार्टीन भितर घेतले अशें हांवें म्हटलेलें आसा. पार्टीन म्हाका कुशीक दवरलेले त्याच पद्दतीन पार्टीन म्हाका मानान आनी सन्मान भितर घेतलेले आसा. हेतून पयशाचो घोळ एक शब्द 1 रुपया सुद्दां जाल्लो ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी अध्यक्षा कडेन भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद तानाडे हेच्या कडेन तुमी अवश्य विचारूं येता. मिस्टर गुरुदास भाई हे सामके खंडे भाजपचे आणि भाजपचे आजून सुधी तुमची हकालपट्टी केली. हे कारण कितें आणि तूं मागीर म्हणटा मानान घेतले म्हणजे हे मानान आणि हकालपट्टी आहेत एकूण अर्थ कितें? हांवें तुमकां तें सांगलां. तुमी ह्या विशयाचेर अध्यक्षाक विचारूं येता. नाही अध्यक्षाक कसं विचारतले? तुझी हकालपट्टी कोणी केली? ती कित्याक हकालपट्टी केली? पार्टीनूच केली आणि मानान घेतले बी पार्टी. असं तुमी अशें हो नासता. हो जो विशय आसा तो पार्टी कडेन करूं येता. ही कितें तरी दुबाव कशें दिसता आनी कितें? कांयच दुबाव ना. तुमकां सांगला कांयच दुबाव ना. तुमी सरळ पार्टी विचारूं येता. इतलें आमी सांगपाचें म्हणजे तर सगळ्यांनी विश्वास दवरलो म्हाजेर आनी बीजेपीचेर आमकां बिनविरोध हाडले. तेंच्या बद्दल हांव तेंचे आभार मानता. तशेंच आमचे आमदार भारतीय जनता पार्टीचे सगळे लिडर तशेंच आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे पासून हांव तेणी जो आमचे विश्वास दवरला तेंचे आभार मानता. आनी हांव इतकें सांगूंक शकता की त्या सगळ्यांचो विश्वास केन्ना दवरतना म्हणजे मनान सगळ्यांक तरी खबर आसा की चड करून आमचो आमदारूय आमच्या पेक्षा यंग आणि आमचे कडेन तितको जोश आसा. सो आमी त्याच नेटान काम करतले केले. आनी तुजे वांगडा जे कावन्सिलर आशिल्ले पळय ते टर्न जावन दुसरे पार्टीक जॉईन BJP पार्टीक जॉईन जाले. आयज सगळ्यात पयलीं हांव म्हापशेकारांक जो म्हापशेकारांच्या एकवटाक आमकां मॅन्डेट दिलो म्हणून देव बरें करूं म्हणटात. तशेंच म्हजे वॉर्ड नंबर 19 तेंच्यांनी म्हाका एक खेपोय भरघोस मतांनी निवडून हाडलो म्हणून तेंच्या हांव मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आमी म्हापशेकारांचो एकवट हेच्या अंडर जे 16 कॅन्डिडेट दवरलेले आनी 2 अपक्षांक आमी सपोर्ट केल्ले आनी तेतूनसून आमचे 9 येले आनी 2 अपक्ष आसले. पण ही जी कितें नाटकां घडली तेवटेंतले तेवटेन गेले. पण तरी आसतना एक म्हत्वाचे आयज जो चेअरपर्सन जाला जे शुभांगी वांयगणकर हे आमच्याच पॅनलाचे जे म्हापशेकारांचो एकवट आसलो हे 9 पैकी एक आहा. तेंचे हांव अभिनंदन करता आनी मागता म्हापशाचे जे उदरगत जे आतां गेली कितलींच वर्सां जायना जावं प्रोजेक्ट फुडें गेल्ले आहा पेंडींग आहा आनी म्हत्वाचो म्हणजे आज एक रिवर तार ती पोल्युटेड जाल्ली आहा आनी रोखडीच चवथूय येता. आतां ह्या चेअरपर्सनान अशी ही कामां आहा पेंडींग तेचे हातभार घालून फुडें व्हरची म्हणून आमी नॉमिनेशन फायल करिनासतना आमचे 5 जाण आनी अपक्ष मेळून 6 जाणांनी आमी नॉमिनेशन फायल करूंक ना आनी आमी इनॉनिमसली ते काडलेले ताका सपोर्ट दिल्लो आहा. म्हापशेकारांचो जो एकवटाचो मॅन्डेट आहा ताका रिस्पेक्ट धरून आनी म्हापशाच्या एक उदरगतीक लागून. तुमच्या म्युनिसिपालिटीन तुमचो रोल कसो आसतलो आता? तुम्ही कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन जातले काय तुम्ही डायरेक्ट तिका सपोर्ट करतले? जे कितें मेन इश्यू आहा म्हापशाचे डेव्हलपमेंट वचत आमी पळयत आसा. आमचे म्हापशान मिनिस्टर जाले, डेप्युटी CM जाले, आमी कॉन्सुलान खूब फाटी आहा. आमी मेहनत केल्ली आहा, प्रोजेक्ट फुडें व्हेल्ले आहा.
इवन सिवरेज ट्रिटमेंट जी प्लांट आहा तोय रेडी जाल्लो आहा, पायपलायन घातलेली आहा, पण अशी कामां आहा ती फायनल हेका येत ना अजूनय. रवींद्र भवन म्हण जावन जॉगर्स पार्क सगळी कामां ही फुडें गेल्ली आसा, पण तेच्या फाटल्यान लागून करपाक जाय. पण आमचो कॉन्सुलान रोल सदांच हे आसतलो, म्हापशाच्या डेव्हलपमेंटाक आमी फुडें आसतले, आनी जर कितें इल्लिगल तें आहा तेका आमी आवाज काडटले.